नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. वेंचणुकेच्या वर्सांत मानापमान, पर्रीकाराच्या फंक्शनाक मुख्यमंत्री सुदिनाची दांडी, आयपीबीचे मिटिंगेक उद्देग मंत्रीच गैरहजर, मुख्यमंत्र्याचे मंत्र्याक फर्मान. मेडिकल ऍडमिशना आमदार आनी ताच्या भावाच्या भुरग्यांक लागून फुडें धुकल्ली म्हूण बोवाळ, एकलो पूत एकलो पुतण्यो. ऍडमिशनाक 27 जून आनी 18 जुलयाक. विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलाचे निखळटात कपचे, फॉल्स सिलिंगाचो भाग कोसळ्ळो. 2 वर्सांत तिसरी खेप. सीसीटीव्ही, फ्लायट इन्फॉर्मेशन अनाउन्समेंट सिस्टम बंद. जीसीए स्कॅमात बाळू, चेतन, मुल्लाक धपको. हायकोर्टान अंतरीम जामीन न्हयकारलो. तिगांनी अर्ज घेतले फाटीं. जामीन अर्जाचेर पणजे कोर्टात सुनावणी बुधवारा. गोंयांत 21 इंच पावस. 24 वरांत काणकोणा, मुरगांव 4 इंच. 5 दीस उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय. पणजे बुडली. महापालिका म्हणटा चूक तांची न्हय, पीडब्ल्यूडीची. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा गोंयभर कार्यावळी. स्कुलां, हायर सेकंडरीनी शिबिरां. संघटनाय वांटेकार. श्यामाप्रसाद स्टेडियमार मुखेल कार्यावळ. चंदीगडात प्रधानमंत्री मोदीचो योग. खबरो विस्तारान. वेंचणूक वर्सा मुख्यमंत्री पार्सेकारान सगळ्यांची पाखां कापूंक सुरवात केल्या. सरकारी प्रकल्प उक्तावणाक आपले वाडदिवसाक दवरप ना. एकाच प्रोग्रामाक 5-5 आमदार मंत्र्यांनी वचप ना असले फर्मान पार्सेकारान काढला. वेंचणुकेच्या वर्सांत मानापमानाची नाटकांय सुरू जाल्यात. सोमारा पार्सेकारान आनी सुदिनान रक्षामंत्री पर्रीकाराच्या कार्यावळीक दाणी मारली. आयपीबीचे मिटिंगेक उद्देग मंत्रीच आयलो ना. रेल्वे मंत्र्याच्या फंक्शनाक तर सुदीन, मुख्यमंत्री आनी आयडीसीचे चेअरमॅनानूय सुरेश प्रभूक एकटोच उडयलो. शुक्रारची मंत्रिमंडळ बसका. अजेंडावेले मुद्दे सोंपल्या उपरांत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार मंत्र्याकडेन उलयलो. मुख्यमंत्र्यान सांगल्यो त्यो गजाली अश्यो. मंत्री आमदारान आपल्या वाडदिसाक सरकारी प्रकल्पांचे उक्तावण दवरचें न्ही. आपल्या वाडदिसाचे निमतान आपूण तशें करपाक सुरवात करतलो. एका कार्यक्रमाक स्थानीक आमदार आनी ताका लागपी मंत्री वा मुखेल मनशान गेल्यार पुरो. एका कार्यावळीक 5-5 मंत्री आमदार वचपाची गरज ना. मुख्यमंत्र्यान हें फर्मान काडून आपणेच ताची सुरवात केली. पाट्यावेल्या रक्षा मंत्र्याच्या कार्यावळीकच ताणें दाणी मारली. हे पळयात, ह्या कार्यावळीक रक्षा मंत्र्या बरोबर पार्सेकार आनी सुदीन ढवळीकाराक आमंत्रण आसलें. मुख्यमंत्री पणजे आसलो, मात तो आयलो ना. भौशीक बांदकाम खात्याची कार्यावळ, मात सुदिनानूच दाणी मारली. त्या उपरांत सगळेच जाण सगळ्याच कार्यावळींक दांड्यो मारपाक लागल्या. रेल्वेचे कार्यावळीक संबंदीत मंत्री सुदीनूच कार्यावळीक उपस्थित रावंक ना. जीएसआयची कार्यावळीक मुख्यमंत्री पार्सेकार, उद्देग मंत्री म्हादेव नायक उपस्थित रावले नात. रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभूक एकटो उडयलो. इतल्यार ना, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची बसका. उद्देग मंत्री म्हादेव नायक बोर्डाचो उपाध्यक्ष. सोमारा बसका सुरू जाली तेन्ना म्हादेव नायक मंत्रालयात आपल्या चेंबरात आसलो, मात ते बसकेक आयलोच ना. म्हादेवाचे कॅबिन दुसऱ्या मजल्यार जाल्यार बसका चालू आशिल्ली पयल्या मजल्यार. वेंचणूक वर्साक मुख्यमंत्र्यान फर्मान काडून सगळ्यांचीच हवा काडून घेतल्या. जाल्यार दुसरे वटेन वचपाकूच जाय आशिल्ल्या कार्यावळीक आनी बसकांक मंत्री दाणी मारपाक लागल्या. जें दिसता ताचे परस कितलेशेच चड चल्लां हें मात खरें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मेडिकलाच्या ऍडमिशनाचे रावंड सरकारान एकलो आमदार आनी ताच्या भावाच्या भुरग्यां खातीर म्हूण फुडें धुकल्ल्यात असो फातोड्डेचो आमदार विजयाचो आरोप. सुत्रां सांगता ते प्रमाण आमदाराचो चलो आनी पुतण्यो दोगूय मेरिट लिस्टात बरेच फाटीं आसात. ऍडमिशनाचो रावंड 16 तारखेर जावपाचो आशिल्लो. ऐन त्या वेळार सरकारान 27 जून आनी 18 जुलयाक धुकल्ल्यात. मेडिकल ऍडमिशनां हे वर्सा पोस्टपोन जाल्ली आहा म्हणून मुख्यमंत्र्यानूय अनाउन्स केला. मेडिकल ऍडमिशन मेळपा खातीर मॅक्झिमम एफर्ट भुरग्यांनी घालचो पडटा. आनी आतां अशे संकेत मेळटात की एक बीजेपी आमदाराचे भुरग्याक आनी ताचे भावाच्या भुरग्याक एकोमोडेट करपा खातीर ही ऍडमिशनां पोस्टपोन करीत रावतले. म्हाका दिसता दीस इज अ व्हेरी क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ द मेस इन द एज्युकेशन मिनिस्ट्री इन द स्टेट ऑफ गोवा. की असली अंधाधुंदी चल्ल्या की एक कॉम्पिटिटीव फील्ड
थंय एडमिशन मेळपा खातीर सरकार कायदे उडोवपाक तयार आहा. सरकार सगळो एडमिशनाचो प्रोसिजरूच पॅरलायज करपाक तयार आहा, आपले एक आमदाराक खूश करपाक आनी आमदाराच्या भावाक खूश करपाक. म्हाका ऑथॉरिटीव इन्फॉर्मेशन आहा की आमदाराचो जो भुरगो आहा हो 120 मेरिट लिस्टाचेर आहा, ताच्या भावाचो भुरगो आहा 92nd इन द मेरिट लिस्ट. हांकां अकोमोडेट करपा खातीर एडमिशन प्रोसिजर GMCचो पोस्टपोन करीत वतात. सुत्रां सांगता ते प्रमाण एका BJP आमदाराचो पूत आनी ताच्या भावाचो चलो मेरिट लिस्टान बरेच फाटीं आसात. एकलो 90 सकयल आसा जाल्यार दुसरो 140 सकयल आसा. 90 सकयल आसा ताका एक वेळ डेंटलाक एडमिशन मेळूं येता, मात MBBSाक ना. दुसरो जो 140 सकयल आसा ताका सद्याच्या परिस्थितीन दोनूय कडेन एडमिशनां मेळप कठीण. GMCन 150 सीट MBBSाक आनी 40 सीट डेंटलाक आसा. सीटाची वांटणी जाता ती अशी: ऑल इंडिया 23 सीट आनी गोंया खातीर 127 सीट. गोंयांतली 127 सीटांची वांटणी पळयात. अनुसूचित जात 3, केंद्रीय आनी राज्य सरकाराची मेळून 4 सिटां, NRI खातीर 2, एक्स सर्व्हिसमॅन 1, अनुसूचित जमात 14, OBC 33, अपंगूळ 1, अपंगूळ OBC 1, जनरल 65, अपंगूळ जनरल 2, स्वातंत्र्य सैनीक 1. डेंटला खातीर आरक्षण आसा ते ऑल इंडिया 6 आनी गोंया खातीर 34. अनुसूचित जात 1, केंद्रीय आनी राज्य सरकारा खातीर 1, NRI 0, एक्स सर्व्हिसमॅन 1, अनुसूचित जमात 4, OBC 9, जनरल 16, अपंगूळ जनरल 1 आनी स्वातंत्र्य सैनीक 1. कांय दिसा फाटीं भुरग्यांनी आनी तांच्या पालकांनी मेळून मुख्यमंत्र्याक घेराव घाल्लो. रावन कित्याक फुडें धुकल्ल्यात काय म्हूण तांकां आडवे तिडवे प्रश्नूय घाल्ले. आपल्याक कारण सारकें खबर ना, मात शेड्यूल रोखडेच डिक्लेअर करता म्हूण सांगून मुख्यमंत्र्यान प्रसंगांतल्यान वाट काडली आनी शेड्यूल डिक्लेअर केलें. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. घेऊया एक विराम.